सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सगळ्या लुकस फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या अनस्तासिया फेर्नांडीस देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. फ्रांसीस डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. मिंगेल आनी मेरिसियाना लुकास आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. वेन्सी ICUआन आसा. मल्टिपल ऑर्गन फेलियर ब्रिदींग प्रॉब्लम्स जाता ताका आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोणेचो हात लावूंक मागुया. आयज करीत भाशेन चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस आमच्या भारत देशान करीत भाशेन आमी मनयता. सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आमच्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांच्या गुणां वरवीं ती फुलूंक तांचो फुडार देवाक मानता तसलो जावंक आनी तांचेर आशिर्वाद पडूंक ह्या भुरग्यां पासत मागुया. आनी ह्या भुरग्यां वरवीं आमचेरूय जण एकल्याचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट दाबोली पीटर मिनेझीस देवस्वा पिकेन मिंगेल लुकास आसोय दोंगरी अझीर फेर्नांडीस आल्तो दाबोली मार्सेलिनो मिनेझीस ह्या गोरब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो जण एकलो आमी आमकां देवान एक जबाबदारी दिल्ली आसा. एक वावर दिल्लो आसा आनी हो देवान दिल्लो वावर आमी करता आसतना देव आमचो खरो मास्टर आनी आमी ताचे सेवक हे मानून घेवन आमी सेवा करता तेन्ना ही सेवा मानून घेतलेली जाता. जाल्यार आमी केल्ली आमची सगळी सेवा देवाच्या हातान घालून ह्या आयच्या दिसाची मिसाची भेट भेटोवया. पूण जायते पावटी हे सेवेंत आमी उणी पडल्या. जायते पावटी आमी बेसारमाय केल्या आडसाय केल्या वो बेजबाबदार जाल्या. असल्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या पिताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्याच सैम्याच्या सारक्याचो ताका रचलो. पूण सैतानाचे नाटकायेन ह्या संवसारान मोर्न भितर सरलें आनी ताच्या पंगडाची तीं तें चाखतात. प्रमाणीक मनशाचे वतमे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण हीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशा मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोरलोल्ल्यान तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशीं देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळींच पळजडीत जातलीं. उशेल्यांतल्या किट्टां परीं तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचें सोवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. हांव सगळीं म्हणुया, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जाचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां ताचे सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब. सगळ्या वेळार आमी सर्वेस्पराक दिनवासतले. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले.
Sui servis orat, sui servis orat, sui servis orat, sui servis orat, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, तुमचे मदीं असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक, चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो? हाचे भाशेक, म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये, अशें तो म्हणचो ना काय? आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय, होय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. भाव भयणीन, हो नियाळ करता आसतना पयलो प्रश्न, तुवें कितें केलां? आयज पासून देवा पासत आनी पेल्या पासत तुवें कितें केलां? मनान हाड तुज्या. जायत्यो वस्तू आसतल्यो ज्यो आमी केल्ल्यो आसात, जायतें बरें आसतलें जें आमी केल्लें आसा, आनी ह्या पासत देवाक आर्गां दिवंक गरज. कित्याक ह्यो वस्तू जेन्ना आमी केल्यात तातूंतल्यान तावन आमची परिक्षा जाल्या. आयज पयल्या वाचपान आमी जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आयकलां, संवसारांत आसलेलीं मनशां कशे भाशेन चिंततात आनी हें चिंतप कशे भाशेन पिशेपण हें आमकां जाणवायेचें पुस्तक आयज सांगता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें सगलें काम केल्या उपरांत आमी मरतले एक दीस. मेल्या उपरांत कितें? सगलें संपादलें, सगलें सोंपलें. मेल्या उपरांत सगलें सोंपून काबार जावंक ना. पूण जीं कोण पिशीं आसात, पिशेपणान चिंततात, जाणवाय घेवन चिंतिनात, तीं समजतात तीं काबार जालीं. पूण तांचे आत्मे, भोव करून प्रमाणिकांचे आत्मे देवाच्या हातान आसात अशें आमकां आयज पवित्र पुस्तक जाणवायेच्या पुस्तकान सांगता. तर आमचें प्रमाणीकपण भाव भयणीनो कशे भाशेन दिश्टी पडटलें तेंय आमकां जाणवायेचें पुस्तक सांगता. परिक्षा जातली, तपासणी जातली. बेस्तेंच कांयच जायना, पूण जें कितें आमी करता, जीं उतरां आमी उलयता, जे आमचे आवंडे आसात, जे भाशेन आमी वागता ह्या संवसारांत दुसऱ्या कडेन, तातूंतल्यान आमची परिक्षा दिसाच्या दिसाक, घडयेचे घडये जायत आसा. आनी हे परिक्षेंत आमी जेन्ना पास जाता, बरीं उतरता, तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, वय आमचे आत्मे देवाच्या हातान आसात. आनी आमचे आत्मे जरी तर देवाच्या हातान आसात आनी हें आमचें सगळें घडटलें, हे परिक्षेन आमी पास जावन उतरतलीं जाल्यार ह्या संवसारांत आमकां जिवीत दिल्लें आसा, तातूंत आमच्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू करूंक जाता. आनी तें म्हणल्यार आमची सेवा. आमची सेवा एक जबाबदारी, आनी ही जबाबदारी जी आमकां दिल्या ती आमी पाळटा, तेन्ना देवूय ती मानून घेता. जरूय आयज आमकां ही देख दिल्या चाकराची आनी दोनयांची, जो चाकर आपल्या दोनयांक ताची सेवा करता आसतना आपूण कितलो कांसार आसल्यार पासून, कितलोय जार जाल्लो आसलो जाल्यार पासून आपल्या दोनयाची ताणें पयली सेवा करूंक जाय. आनी सेवा केल्या तेन्ना ताणें व्हडलें काम केलें म्हणून तो समजना. वो दोनी ताका त्या कामा पासत व्हडली तोखणाय फावो करिना. पूण तरी आसतना ह्या चाकराक जेजूचीं उतरां, सगलें करून जाल्या उपरांत खुशाल जाव आनी म्हूण चालतीं बेस्तीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. आमकां दिल्लें काम, आमकां दिल्ली ड्युटी आमी केल्या.
दर दिसाक आख्खो दिसभर काम करून जाल्या उपरांत रातची जेन्ना आमी न्हिदूंक वेता भाव भयणीनो तेन्ना आमच्यान हें म्हणूंक जावपाक जाय, चालतो बेश्टो चाकोर हांव, चालतो बेश्टी चाकोर नांव, आयज जें कितें हांवें करूंक जाय आसतलें तें हांवें केलां. आनी जरी तर हें आमच्यान म्हणूंक जावंक ना, म्हणजे आमची कामां जरी तर उरल्यांत जाल्यार घडये आमी म्हणटा फाल्यांच्या दिसाक तरी करतलो. पूण फाल्यां 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 म्हणून आमी आमची कामां मुखार दुखडीत रावपाक जायना. अशें करता हांव तेन्ना आमी एके भाशेन देवाची कृपा जी आसा ती पयस दुखडटा फाल्यां 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 म्हणून. तर आयज हे भेटींत आमकां कृपा मागुया, आमची जण एकल्याची कामां, आमची जण एकल्याच्यो ड्युटीज, आमची जण एकल्याक जी दिल्ली जबाबदारी आसा ती आमच्या मनान हाडुया, ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी आमचो वावर आमी चालत्या बेश्ट्या चाकरां भाशेन करता तेन्ना देव ती मानून घेतलो आनी आपणाक जाय ते भाशेन आमकां मजुरी फावो करतलो. होच भरवोसो धरून ह्या आल्ताराचेर आमचो जण एकल्याचो वावर उबारुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुझ्या उदाहरणात तुवें दिला निश्चित वावरांत तुझ्या उदाहरणात म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मंगळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार गोंया तुज्या उणेपणान पूण सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो घुट पोरगोटुया, पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजबिताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. आयच्या दिसाक आमी जायती चाकरी करतले हांव, जायतो वावर करतले हांव. हो सगळो आमचो वावर आनी आमची चाकरी, सेवा चाकरी देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ करूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे उगडास करता 4 वाजता मिसाची भेट पिलार पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनाक आमची चिखलेचे सोबेची रोमारी जाता. आमी आयज तातूंत मोगान आपुरबायेन वांटो घेवया आनी पाद्र आग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावंक मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92 F15. फाटला गुरू तुझी गोशी जाल्या
प्रभु